हॅलो पीपल, आज ब्रेकफास्टा करूया म्हळ्यार राजमा आनी चोरीज आ फेजादो. सो मामान रेसिपी बरोवन दवरलो आसली रेचादो मसालाची. सो ती बी केली तो रेचाद तितून गायलो आनी हाचें बरेंशें कोरियंडर बी घालून मिक्स करून केलें रेडी. आनी तेच बारा खावपाक केल्ली चोय चपाती. सो बरे भाजिल्ली आनी ब्लॅक टिया बारा हांवें फेजादो दिलो पेट. सामकें बरें जाल्लें. मागीर गेलें मारगांव, बट म्हाका पडली ट्रीप कित्याक हांव सोदता तें शॉपू म्हाका मेळना. आय डोंट नो तें खूंय डिसअपियर जालें तें. सो मुगे काम जावंक ना. सो गारेन मागीर आमी पेज जेली विथ बोंबील आनी ती जेन हांव मागीर बसवलें मुगे नेल्स करपाक फ्रॉम शंदाया. सो हेचे मुगे केल्ली झेब्रा प्रिंट सामकी बोर जालें आनी तेगे आसली लेमन प्रिंट. खंयची बोर आहाय ती कमेंट सेक्शनात सांगाय. मागीर सांग केलो मागीर गेलो न्यू फोन सेट कित्याक मामान मागीर दिलो न्यू फोन एज अ बर्थडे गिफ्ट. हांव जाणा बर्थडे 6 स्टार जालो मू, बट स्टील सगळे प्रायज एक दिसा दिल्या, गिफ्ट एक दिसा दिल्या बरें जायना तें. सो आमी गेली मागीर थिंगा करपाक ते सरप्रायज. सो मागीर जाली अनबॉक्सिंग करून सामकी हॅपी आनी मामा मागीर फोन बी केलो. हांव मागीर तेची सो पावलें आयनॉक्सा कडेन इन मारगांव कित्याक जाय दिसान आमगे जाल्लो मिटापाचो प्लॅन आनी प्लॅन जाल्लो चोवपा वचपा मुवी सितारे जमीन पर. सो ती बी पॉपकॉर्न घेवन चोवपाक गेली, बट म्हाका मुवी तितून लायक जाल ना अशी. आनी तेची सो मागीर जेवपा आमी पावली टू रायस बोल इन कोलवा. दिलो पेट. एंड थँक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग. बाय बाय.